सांग सर कशा असा एक कमेंट करून बेस्ट. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरे आसतले, सगळी बरे आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. आणि तो ब्लॉग नाही एंड केलो आणि हो ब्लॉग हांगसर हांवें स्टार्ट केलो. तर ऑलरेडी मम्मीन बीन लाटपाक म्हण परत पीठ मळपाक म्हण स्टार्ट केलें. जशें की हांवें लास्ट व्हिडियोन तुमकां सांगलेलें आमकां नेवऱ्यांची ऑर्डर सुद्दां आयजूच कंप्लीट करूंक जाय. सो तेची तयारी सद्या तेची गडबड चालू आसा. आणि जेवले बीन आनी म्हणटा तशें मम्मीन बीन स्टार्ट केलें पीठ मळपाक. तेच्या पयलीं तिणी पीठ मळपाक स्टार्ट केल्लें. आमकां थोडोफारसो येवपाक मातसो टायम जालो, तेका लागून मातशें प्रॉब्लम जालें. बट तुमी समजूं शकता म्हाजी धांवपळ कशी कितें आहा. तरी बट भितरल्या भितर हांव ब्लॉगिंग करपाक सुद्दां ट्राय करता ब्लॉग करपाचें. बट मातशें एडजस्ट करून घेया तुमी, कारण खरेंच इतलें बिजी आसा हांव म्हणा. तितूंतल्या तितून ब्लॉग बी करता, ट्राय करता म्हाजें बेस्ट दिवपाचें ट्राय करता, 100% दिवपाचें म्हाजें ट्राय करता हांव. सो चला आनीक टायम वेस्ट करिना. ऑलरेडी कित्याक जाणा तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लें आसा लाटपाक बीन. सो माहिती नेवरे भरता बीन म्हटल्यार टायम जातलो. ऑलरेडी तेंच्यांनी भरपाक लाटपाक स्टार्ट केल्लें आसा. सो चला टायम वेस्ट करिना. म्हणटा तशें हांवूय कामाक लागता, कारण मागीर टायम रोखडो वयता. ऑलरेडी 3 3:30 जाल्ली आसा तेका लागून. आनी तुमकां खबरूच आहा कितें म्हणटा तशें नेवऱ्यो करपाक कितलो टायम वयता न्हय, तेका लागून. सो चला. आनी आयज जी ऑर्डर आमी कंप्लीट करता ती आसा वास्कोची. वास्कोसून ऑर्डर येयल्या म्हाका नेवऱ्यांची. आनी फस्टूच ऑर्डर हांवें इतक्या लांबची म्हणटा तशें कन्फर्म केल्या. जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें हांव लांबसून अशें ऑर्डरी घेयना, कारण दिवपाक म्हाका त्रास जातलो म्हणून. सो गरमी जाता. सो चला दाखयता कशें कितें आयज आमी ऑर्डर कंप्लीट करता ती. घरा कडेन येता म्हणसर न्हय मम्मीन सगळी तयारी करून दवरलेली, म्हणजे पीठ बीन मळून दवरलेलें. कारण पीठ मळून मातशें दवरचें पडटा, सोमते अशें नेवरे करपाक मेळना. आनी आमकां मातसो घरा येता म्हणसर न्हय लेट जाल्लो, आनी जेवता बीन म्हटल्यार आनीकूच लेट. त्या म्हणसर हेंच्यांनी थोडीशी तयारी करून घेतलेली. नेवरे थोडे लाटून घेतले, थोडे भरून घेतले. अशे तरेन म्हणटा तशें नेवऱ्यांचें काम जें आसलें, ऑर्डर जी कंप्लीट करपाची आसली ती करप चालू आसली. आनी फास्ट म्हणटा तशें लाटप भरप हें सुद्दां चालू आसलें. कारण म्हाका फुडली बीन तयारी करूंक जाय आसली, कारण मागीर पॅकींग करप आसता, भरपूरशीं कामां आसता न्हय. आनी नेवरे करपाक म्हटल्यार भरपूर टायम सुद्दां वयता. सो तेका लागून फटाफट म्हणटा तशें आमी करतालीं. आनी हांगसर आमचे चडांत चड म्हणटा तशें नेवरे बीन लाटून भरून बीन जाल्ले. तर गायचे पळयात मम्मी हांगसर नेवरे भाजता आनी बरे फुल्ल्यात पळयात. चडांत चड आमी भाजूनय काडले हे पळयात. आनी हे पळयात हांगसर न्हय म्हणटा तशें आमी भाजलेले हांगसर दवरले. आनी ही जी ऑर्डर आसली ती आमची सेकंड ऑर्डर आसली नेवऱ्यांची. आनी भरपूर बरें दिसतालें, कारण आतां नेवऱ्यांच्या ऑर्डरी सुद्दां येवपाक स्टार्ट जाले. आनी फर्स्ट जी ऑर्डर कंप्लीट केली तेजोय बीन रिव्यू खूब बरो आसलो. आनी हेजोय बी कसो आसतलो तेका लागून हांव एक्सायटेड बी आसलें. तर गायज ऑलमोस्ट आमचे नेवरे जाले, थोडे उरले. आनी आयची जी ऑर्डर आसली न्हय ती बीन रव्याचीच आसली, म्हणजे लास्ट आसली पळय ती रव्याचीच आसली. आनी आतांची आसली ती रव्याचीच आसली. आनी हांगसर मम्मी मेजता. चडांत चड म्हणटा तशें आमी केले बीन, भाजले बीन. आनी थोडे फारशे आसा ते करप चालू आसा हांगसर. सो आनी तेच्या भायर गरमी बी जाता, पावसान भायर काळोख केला. सो थोडे शूट केले हांवें, सगळे शूट करूंक ना. पॉसिबल जायना जालें तितले सगळे शूट करपाक, कारण शूट करपाक वचत न्हय जाल्यार काम खंय ना खंय उरता. तेका लागून थोडेशे हांवें क्लीप घेतले. आनी हांगसर मम्मीचें काम चालू आसा. नेवरे मेजता, हाय बीन करता पळयात. मेजता हाय करता तुमकां ती. तर ती मेजता सद्याक कितले जाले कितें तें. आनी आयचोय बीन तुमकां साठो दाखयता. साठोच न्हय गे, तर आयचो साठो दाखयता, कारण म्हाका याद उरना तो साठो विसरूंक जाता. त्या दिसचो दाखयल्लो सेम आमी तसो जालोय बीन भरून भितर ड्रायफ्रुट्स बीन आसा, टुटी फुटी आसा, मागीर म्हणटा तशें काजींचो पावडर केला तो घातला, पासां आसा, तशें भरपूरशें कितें आहा, खोबरें आसा. आयच्या ऑर्डरीन मातशें चेंज आसलें म्हटल्यार लास्ट व्हिडियोन
तुम्ही पळयलेत आसतले की लास्ट जी आमकां ऑर्डर इल्ली तेतून अशें आसलें की तांकां खोबरें चड जाय आनी रवो कमी जाय. ह्या हितून कशें आहा ह्या ऑर्डरीन रवोय बीन सेम जाय आनी खोबरें जें आसा न्हय तेंय बीन सेम क्वॉन्टिटीन अशें आसलें. सो आयची अशी ऑर्डर आसा आनी ती पळोवया पॉसिबल जाल्यार फाल्यां हांव व्हरोन दितलें. चडान चड पावसाचेर डिपेंड आसा न्हय. पावस पडत जाल्यार आमकां व्हरपाक टू व्हिलरीन त्रास जातलो. आनी प्लस मसाल्याची बीन ऑर्डर आसा थंयच आसा आमकां वास्को ती कंप्लीट करूंक जाय. पळोवया कशें कितें जाता तें जालें गे. आनी आतां मातसो आमी ब्रेक घेतली च्या घेतली कारण सकाळच्यान धांवपळी चालू आसा कंटिन्युअसली ताका लागून एक फुटी च्या एनर्जी ड्रिंक पण मगे अरे आमचं गाता पळय तू कहा मैं यहाँ हॅरी थंय न्हू आड्डता आनी हॅरीची एक्शन मम्मी हांगसर काडटा की तो अशें अशें मैं यहाँ अशें सॉंग म्हणटा खंयचो हॅरी कळ्ळें गे हिंदी तू कहा मैं यहाँ आड्डत आसा सद्या तो डालूगा काय तू ती आपुणच घडयता रिकॉर्ड आपली रिकॉर्ड तयारी करता ती एक नाही काय नेवरी खाया हे सारकें जालें मात तुजें नेवरी खंय आनी च्या पिया हे सॉंग परफेक्ट आनी तुका म्युजीक हॅरी दिता न्हू. सरे गायज पळोवया मशीन काय आमकां गावूंक ना न्हय. पॉसिबल जाल्यार हांव मशीन सोदतलें पळोवया खंय मेळटा तें नाल्यार पॅकींग करूंक परत त्रास आमकां. खूप दिसांनी मरे तू तांबडी खूप दिसांनी मरे हाली येयना तो. आवय कितें हालत पळयात आनी स्काय पळयात बरो दिसता सामको. तर एक्चुली न्हय आमचे नेवरे बीन कंप्लीट जाले आनी आतां आमी न्हय ऑर्डर दिवपाक वयता. ही पळयात ऑर्डर आसा म्हाज्या हातीन. सो म्हणटा तसो फीश करी मसाला तो म्हटलें दिवया कारण फाल्यां म्हाजे कडेन टायम गावचो ना. सो संजय गेले त्या सायडीन वयता आनी सायड बाय सायड म्हटलें तांकांय नेवरे बीन पावतले न्हय. घे हे डिकीन घालतो न्हय. सो तांकांय बीन नेवरे गावतले न्हय ते बीन जातले म्हटलें कारण मागीर टायमूच ना ताका लागून. आनी तेंच्या थंय जर मशीन गावता खंय ते दोडामार्गार मशीन जर गावता जाल्यार बरें जालें. तें काम जातलें सोमतें. एक्चुली लेट जालो आमकां बरो नेवरे बीन कंप्लीट करता म्हणसर बरो टायम जालो. काकी बीन गेली जस्ट ना आनी बाकीचें हांव थोडेंशें काम केलें आनी भायर सरलें आनी टायम जाला 7 कितें तरी न्ही रे 6:30 न्हू 6:30 जाले. सो येता म्हणसर आमकां 7, 7:30 बीन जातली दिसता. कलर काडला मरे तें हव्यात हांगसर कलर लागलो संजय खंय तरी कलर लायलो पळोवंकूच ना आतां पळयता लागलो हय गेलो. तर चला चल या बेगीन या वचून गावतली वचून येवंक गावतली बेगीन. आनी येताना हांव कितें तरी घेवन येतलें म्हणजे बरें जातलें मागीर कारण आमगेर ऑर्डर केला ना. सो पळोवया नॉन वेज बीन कितें प्लॅन करतलें हांव म्हाज्या सायडीनसून मम्मीक आनी संजयाक पार्टी. आयज फूल डे न्हय फिरपूच जालें हांगसर थंय राव. मम्मी येता फोन करता तुका. आं बरें बरें फोन करता चल.
हांव घरा पावली आनी संजय आतां मशीन विचारूंक वयता. विचार न्हू कोणाक विचार. बरो काळोख जालो सामको पावता म्हणसर आमकां. तर गायज हांगसरूय आमचें काम जावंक ना. बरें पयशे कितें आसा हांगसर बट मशीन ना. न्हू रे मशीन ना न्हू. मशीन म्हापशा शिरोडकर म्हापशा शिरोडकर. कितलो काळोख पडलो पळयात आनी आजुनूय आमी भोंवतात सामकी. कामान आमची सोंपना रात जाली तरी आयज. चल बेगीन. आतां आमी संजूगेर वयतली आनी तेच्या मागीर पळोवया फुडलो प्लॅन. ऑर्डर दितली. चल मरे. एकी कडेन गावला आमकां. सो आमी पळयता आतां चेक करता. व्हडले आसा ते सायजीन तरी बट धाकटे गावताले बरें जाता रे. संजय संजयचे मानीन येयले. मानीन येयले मानूच वांकडी करून रावता. सो हांगसर सद्या लायटी बीन आहा. लायटी बीन सिरियली बीन आतां दिवाळीची तयारी. चवथीक बरें मेळटा हांगसर. म्हाका बाजार खबर ना दोडा मार्ग गावलो. प्रॉब्लेम जाता. दाखय एक दीस. दाखय एक दीस. तुवें शूज घेतलेले. तर काय हांगसर आमकां मशीन तर गावले. आतां चेक करता कशें कितें चलता बीन तें. चेक करून घेतलेलें बरें ना. सो सद्या तें करप चालू आसा. म्हणजे आमकां दाखयता कशें कितें पॅक बीन जाता तें. हीट जावंक ना दिसता तें. म्हणून काढ. तो टाकून तो पॅक झाली. ಅದು ಕಟ್ತೀರಿ ಯಾರು ಅದಲ್ಲ तर काय फायनली जे जायच तेणे दीस तर आमी भोंवताली पळय ते फायनली गावले आमकां. केन्ना वचोंक ना. तर गायज फायनली म्हणटा तशी संजूगेर पावली आमी आनी आजून घरान वचोंक ना. आतां वयतली बी आनी बरो काळोख जालो पळय. फाटल्यान कांयच दिसना. सामकें खूब जाला काळोखान. तुका कितलो फोन करताली आमी. तिका फोन उखलून फोन चालू. तर गायज बरो टायम रावली आमी. आतां वयता आनी पळयात आई. आई हाय कर. हाय. बरो टायम जालो. 8:30 दिसता. 8 जाली. 8 जाली. सो घरा पावता. 8:30 जावं कितें म्हाजो कार्यक्रम जावं. 8 जाली दिसता. चल आई येता. तर गायज घरा कडेन पावली आमी. एक्चुअली वदळ पावली. ब्लॉग मात कंटिन्यू करूंक ना कारण घरा येता आमचो बरो टायम जालो तेका लागून. आनी हांगसर नाय नॉन वेज हाडलेलें. हांवें चिकन हाडलेलें कारण मम्मीक आनी संजय गांव पार्टी दिता तेका लागून. म्हणजे संजय सुद्दां पार्टी दिता अशें म्हणूं शकता तुमी. तर हांगसर नाय चिकन मम्मीन केला. हे पळयात दाखयता तुमकां. पळयात काय बरें आहा पळयात. बेश्टेच आहा ती टोमाट कांदो. आनी बेश्टेच आसा ते आहा. कांदो टोमाट घालून सोय कमी आसा. हे पळयात टेस्टी दिसता सामकें. आनी तेच बरोबर आतां हांव फ्राय करतलें. न्हालें आनी सोमतें कामाक लागलें.
टाइम वेस्ट जातलो नाल्यार म्हटलं तेका लागून हे घातला मागीर नान ते इशी घेता सामकी लायक चिकन बीन करपाक तेका लागून जीव पळयत कसलो जेन्ना सो चिकन फ्राय करतलें हांव रेसिपी मागीर केन्ना दाखयता कारण आतां तर गडबड आसा ना रे जेवपाक जाय 10 जावन गेली तेका लागून सो थोडेशें मागीर दाखयता तुमकां चिकन खाताना म्हणजे तुमच्याय तोंडाक मागीर रूच सुट्टली तो पण संजय ब्लॉग करता शिकता हा संजय हाय संजय ब्लॉग करून शिकता शिकोनी शिकोकूच जाय आयज तेणी मम्मी ब्लॉग केलो खबर आहा तुका म्हापसा कितें मोने न्ही करतलो पोरगो सुदारलो तर करतलो गे तो मागीर मम्मी करतली पळय हाय गाय म्हणटली अशी घे हाय गाय चला हे करता हांव. हे फ्राय करतले ऑलरेडी हांवें सगळे आले लसूण पेस्ट मसालो गरम मसालो लाल तिखट मागीर ताती हे सगळे लांदवले कॉर्नफ्लावर बी आतां फ्राय करपाचें आसा अशें डीप फ्राय करतले हांव. आता पयलीं कितें करतले आता पयलीं घालतले तेल चेक करया तेल तापले की ना ते घालताना मातशें न्हय स्लो घालूंक जाय कित्याक तेल हातीर येवं शकता तेका लागून तर गाइस पहिले नाही आयज टेस्टी जेवण आसा कारण दीस भर आमची धावपळ जाली तेका लागून आयज म्हटल्यार पोटाक मातशें बरें टेस्टी घालया बरें परत फाल्यां सुद्दां धावपळ जातली कारण आमकां फाल्यां वास्को वचूंक जाय सो सद्या टायम आमचो इतलो बिजी आसा मरे बिजी आसा सद्या आमी तेका लागून ब्लॉग सुद्दां आमचे फाटी फुडें अशें जातात सो एडजस्ट करून घेवपाचें तुमी आनी तेच बरोबर आमी यम्मी जेवण जेयता पळय आज टर्न करूया स्लो टर्न करूया न्हू आता घ्या तर गाइस चला सगळे फ्राय करून घेता आणि तुम्ही तर पहिले आसतले बरें दिसताना एकदम चिकन बरें फ्राय जाला म्हणजे अजून जावपाचें आसा सो अशेंच सगळे फ्राय करून घेता आनी मागीर जेवतना दाखयता आयज आमगे कितें स्पेशल आसत सो मागीर मेळटा तुमकां कित्याक सद्या किचनान मातशें बिजी आसा तेका लागून आनी तेच बरोबर म्हाजो व्हिडिओ शूट करता कोण जाणा हांव पळया स्पेशल बॉय बरें आनी हांगसर वायर लमता कारण ट्यूबलायट पेटयला तेका लागून अशें पचके जाता मदीं मदीं जावकूय जाय सो चला मागीर मेळटा तुमकां 2000 years later. तर गाइस 11 जाली आनी आतां आमी जेवपाक बसल्या बरो टायम जालो कारण खबर आसा तुमकां सगळे फ्राय बीन करता आमचो टायम जालो आनी कितें स्पेशल आहा तें दाखयता म्हटलेलें सो तें दाखयता तुमकां आनी मागीर जेवपाक स्टार्ट करता पळयात चिकन आसा बरें यम्मी टेस्टी अशें सोय कमी आसा कांदो टमाट चड आसा तें चिकन बरें लागता हे पळयात टेस्टी कलर सुद्दां बरो आसा पळयात आमी हांगसर न्हय चिकन फ्राय केला हे पळयात कशें आसा एक कमेंट करून सांगा हे पळयात सो रेसिपी केन्नाय न्हय तुमकां मागीर दिता आतां तर ना आनी संजय आनी मम्मी हांगसर जेवपाक बसले सो तांकां आनी जेवताना तुमकां दाखयना कारण ऑलरेडी लेट जालो आमकां जेवपाक तेका लागून जेवपाक स्टार्ट करता आनी आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करता आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरू नाका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या आमचं देव बरें करूं आनी तुमी पयलेच आसतले म्हाजी धांवपळ कशी आसा ती सो चला बाय